वर्षा आश्वेकर गोमंतक टीव्हीच्या या खाशिल्या अपडेटान तुमकां येवकार तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की आसगांव हे प्रकरण सारकें गोंयभरांत गाजता आनी त्याच प्रकरणाची आयज सुनावणी आशिल्ली जाल्यार आमचे ज्येष्ठ असे पत्रकार विलास सर हे म्हणजे कोर्टाचेच म्हणजे बातम्यांचेर आदारीत आसतात आनी त्याच प्रमाणे हे सुद्धा म्हणजे जे आसगांव जे प्रकरण जे कोर्टान आसा ताचे बद्दल सरां कडेन आमी जाणून घेऊया की आयज जे कोर्टान सुनावणी आशिल्ली ताचे बद्दल कितें जालें आनी सगळें जे प्रकरण जे आसा ते आसगांवचे प्रकरण कितें आसा नेमकें ते जाणून घेऊया सर जाल्यार आसगांवचे प्रकरण जे आसा ते कितलेशे दीस जाले गाजता नेमकें म्हणजे आयज जे आसा ते म्हणजे कोर्टान कितें आशिल्लें आनी आसगांव प्रकरण हे नेमकें कितें आसा आसगांव प्रकरण म्हणजे थंय आसगांव प्रकरणान थंय प्रदीप आगरवाडेकर रावतालो आणि ती जो जागो आसा तो पूजा शर्मान क्रिस पिंटो आणि त्याची बायल यांच्याकडे एग्रीमेंट करून घेतिल्लो आणि त्याचे रजिस्ट्रेशनूय हांगा म्हापशा ऑफिसान जाल्ले. तेज्या उपरांत हे जागो खाली करपा खातीर काही बाउन्सर्स आणि काही लोकांनी ते मोडून उडयले. जेन्ना ते मोडून उडयले तेन्ना आगरवाडेकरान ह्या संदर्भात पुलिसान कंप्लेंट फायल केली की आपले घोवाक आणि चल्याक किडनॅप करून हे घर मोडटा म्हणून काही बाउन्सर्स. ह्या संदर्भात अंजुना पुलीस स्टेशनार पयली केस रजिस्टर जाली. त्या केसीन पूजा शर्मा आणि इतर काही बाउन्सर्स थंय घर मोडपाक गेल्ले त्यांचो समावेश आशिल्लो. पण ह्या प्रकरणात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचो हस्तक्षेप असल्या कारणान हे प्रकरण मागीर क्रायम ब्रांचा कडेन दिले आणि क्रायम ब्रांचान मागीर ते इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केले. क्रायम ब्रांचान पूजा शर्माचो समावेश असल्या कारणान तिका समन्स सर्व केले पयले आणि तिका सांगिल्लें की तूं 1 तारखेक यो म्हणून. पण ती त्या दिसा येनासतना तिने एंट्री बेल फायल केल्या कोर्टान आणि कोर्टान मागीर ती हियरींग 3 तारखेक दवरलेली. पण त्या दिसा मागीर गव्हर्मेंटान आपली सेफ फायल केली आणि सेफ फायल करतकूच तेंच्यांनी परतो टायम घेतलो पूजा शर्माचे वकील ॲडव्होकेट सुरेन देसायान आणि कालच्यान ती आता सुनावणी सुरू जाला. ह्या सुनावणीन सुरेन देसायान सांगला की पूजा शर्माचो ह्या प्रकरणात कांयच संबंध ना, कारण ती थंय त्या दिसा नाशिल्ली. ती फक्त एकदाच जानेवारी उपरांत गोंयानूय येवून आशिल्ली आणि हेज्यान कांय संबंध ना. जेणे कोणें ते कितें केलां तें आपल्याकूय खबर ना आणि आपल्याक जेन्ना समन्स सर्व केलें 1 तारखेक तेन्ना आपूण तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की आपल्याक 2nd वीक ऑफ जुलय आपल्याक खंयची दुसरी तारीख दिवची म्हणून. पण पुलिसांनी ती दिवं ना. त्या खातीर तिका भंय दिसलो की आपल्याक केन्नाय SIT जी इन्व्हेस्टिगेशन करता ती अरेस्ट करपाक शकता. त्या खातीर हो एंट्री बेल सद्या सेशन कोर्ट पणजी हांगा चालू आसा. ॲडव्होकेट सुरेन देसाय ह्या संदर्भात आर्ग्युमेंट करता. तेंच्यांनी सरळ सांगलेलें की हेच्यान भोवतेक खूब पॉलिटिकल हस्तक्षेप आहा आणि हेज्यान काही राजकीय नेते इनवॉल्ड आहा आणि आपल्याक गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करता की आपल्या पूजा शर्माक अरेस्ट करपा खातीर, त्यामुळे तिका बेल दिवची. पण ह्या एक गव्हर्मेंट ॲडव्होकेटान ताका विरोध केलो की तिका इंटरीम बेल दिवची न्ही, कारण शी इज अ मास्टर माइंड बिहायंड दीस डेमोलेशन आणि आता हियरींग सद्या चालू आसा. काल पासून सुरू जाल्ली सुनावणी आयजूय आज सुरू आशिल्ली. तेन्ना काही मुद्दे असे येयले की हेज्यान MLA शिवोलीची MLA डिलायल लोबो थंय गेल्ली पयली आणि तेज्या उपरांत मायकल लोबो येयल्लो आणि ह्या दोगांनी मागीर CMाक कॉल करतकूच CM त्या दिसा नाशिल्लो. मागीर तो दुसऱ्या दिसा येयल्लो. दुसऱ्या दिसा येतकूच CMान तांकां एश्युरन्स दिलें की गव्हर्मेंट मदत करून तुमकां परते घर सारकें उबें करून दिता म्हणून. मीन टायम ही प्रांशी आगरवाडेकरान आपले जी कंप्लेंट आसा ती विथड्रॉ करपा खातीर क्रायम ब्रांचीन एफिडेवीट फायल केल्या की आपल्याक ही केस फुडें चलोवपाची ना. पण CMान तेन्ना स्टेटमेंट केलो की आमी हेचे इन्व्हेस्टिगेशन सकयल करतले आणि हेज्यान जे कोण इनवॉल्ड आहा तांकां आमी कारवाई करतले म्हणून. त्यामुळे हो सगळो जो पळोवपाक गेल्यार हो सगळो हस्तक्षेप राजकीय सुद्धा आसा असो दावो आयज ॲडव्होकेट सुरेन देसायान केला. आयज ही सुनावणी सुरेन देसायान पूर्ण केली आणि आता येता सोमवारा परती सुनावणी फुडें उरतली तेन्ना सरकारी वकील हे आपले SITच्या बाजू मांडटले.
सर जसे तुम्ही सांगले की हाचे भितून जी पूजा शर्मा आहा ती म्हणटा की आपलो हातून कांयच म्हणजे संबंध ना, कारण आपूण गोंयान फक्त जागो घेवन दवरिल्लो. पूण सर हे जर सगळे प्रकरण पळयलें जाल्यार तुमकां कितें दिसता एज अ तुमी आतां सगळे हे प्रकरण पळयतात? तशें पळोवपाक गेल्यार आतां एका वाटेन जेन्ना प्रांशी आगरवाडेकरान एक एफिडेविट फायल केला की आपल्याक तिच्या रिप्रेझेंटेटिव्हान कॉन्टॅक्ट केलो आनी आपले कितें नुकसान जालां तें करून दिता म्हणून. एक दुसरो हो एंगल असो दिसता की जर तर तिजो कांय संबंध ना जाल्यार तिणें आपलो रिप्रेझेंटेटिव्ह कित्याक धाडलो, हो एक आतां संशय निर्माण जाला की तिजो इन्वॉल्वमेंट आसा काय ना. हे आतां पुलिसूच इन्व्हेस्टिगेशनान फुडें येतले. पण सध्या जी एंटिसिटी बेल आर्ग्युमेंट चालू आहा तेजेर सगळें कितें अवलंबून आहा. जर ते एंटिसिटी बेल जर रिजेक्ट जालो जाल्यार फुडें कितें भितून आसा तें सगळें भायर येतलें. ओके. सर त्याचे मदीं जेन्ना PI ताणें सुद्दां एक अशें म्हणजे हें केलेलें की हातून सगळे भितून DGP सुद्दां इनवॉल्व आसा. सर तुमकां दिसता की सगळे पुलीस डिपार्टमेंट सुद्दां हितून इनवॉल्व आसूंक शकता? सगळे पुलीस डिपार्टमेंट आसपाक शकता अशें म्हणना, पण जो अंजुनाचो जो आतां सस्पेंडेड PI आसा ताणें जो म्हणजे आमी सांगपाक शकना, जे सोशल मिडियाचेर तेचो स्टेटमेंट व्हायरल जाल्लो त्यानुसार तेणें अशें एलिगेशन केल्लें की आपूण DGPच्या प्रेशरा सकयल हें सगळें केलां आनी त्या खातीर तशें म्हणजे त्या खातीर हेजी चवकशी जावची अशी तेणें केलें. पण आजून पर्यंत तर ऑफिशियली तेजो स्टेटमेंट अजून काय भायर येवं ना, कारण ह्या प्रकरणाची प्राथमीक चवकशी चीफ सेक्रेटरीन केल्ली आनी तेणें तो जो रिपोर्ट सबमीट केल्लो तो चीफ सेक्रेटरीक केल्लो. त्या खातीर एक्झॅक्टली अजुनूय SITनी तशें काय अजून इन्व्हेस्टिगेशन तेजेर करूंक ना. पण पुलिसांचे जे अशें पळयलें जाल्यार एक वरिश्ठांकडून कांय प्रमाणांत तांकां डायरेक्शन बीन आसता, पण हे प्रूव करपाक अजून शकूंक ना की खरात तेजेर प्रेशर येयल्लो काय ना. हे इन्व्हेस्टिगेशनात फुडें येतलें. तेच प्रमाणे सर पूजा शर्मा हांकां जेन्ना समज पाठयलो तेन्ना तेंच्यांनी सुद्दां तुमी सांगल्या त्या प्रमाणे की तेंच्यांनी आनीक म्हणजे टायम मागिल्लो पूण तांकां टायम दिलो ना. पूण आतां जेन्ना सुनावणी आसा म्हणजे 2-3 आतां जाली तेन्ना पूजा शर्मा थंयसर हाजीर आशिल्ली ना. पूजा शर्मान सुद्दां जेन्ना एंटिसिटी बेल फायल केल्लो तो सुद्दां तिणें हांगा बॉम्बेचें नोटरायज करून तें एप्लिकेशन हांगा धाडिल्लें. ती हांगा फायल करपाक येवकूच ना. आनी आतां जी सुनावणी सुरू आसा थंय पूजा शर्मा काय हजर ना. एंटिसिटी बेलान जो पर्यंत सरकारी वकील म्हणना की तिणें ते एप्लिकेशन करून उपस्थित रावचें म्हणून सराका जो पर्यंत कोर्ट ऑर्डर करना तो पर्यंत तिका काय अशें दिसना की तिणें त्या हियरिंग्सा वेळार उपस्थित रावचें म्हणून. ओके. जाल्यार विलास सरान आमकां जायती म्हायती जी आसा ती ह्या सगळ्या प्रकरणां आसगांव जे प्रकरण आसा ताचे बद्दल दिलेली आसा आनी फुडली जी सुनावणी आसा ती सोमारा जातली. जाल्यार ह्या फुडले सुनावणीची सुद्दां अपडेट आमी तुमच्या बरोबर घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक TV. म्हाजे बरोबर कॅमेरामॅन नितीन सईत, हांव वर्षा आश्वेकर.